पेडणे ते काणकोण, मुळगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंड्याचो अंत्रुज म्हाल, शाश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजी ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटीग्रामात। 12 मार्च ह्या दिसा मंगळारा आमचे हे जे आमी दी लीला ओपन एअर आनी बँक्वेट हॉल जो आमी हांगा तयार केला तेजे इनॉग्रेशन आसतलें सांजचे 7 वरां। तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट की तुमचो प्रेजेन्स तुमी दिवचो। हो जो दी लीला ओपन एअर आनी बँक्वेट हॉल आसा हो 4 तरेचे हितूर वेन्यू आसा। एक म्हणजे ओपन एअर गार्डन, तितूर 1000 ते 1200 लोक सिटींग कॅपॅसिटीची जावं शकता। दुसरो आमचो एक एअर कंडिशन हॉल आसा, तितूर थिएटर टायप सिटींग जर जालें जाल्यार 600 लोक पर्यंत तितूर मावूं शकता एअर कंडिशन। तिसरो जो आसा हेका आमी बाय टेरस म्हणटा, तो धाकटेचे फंक्शन आसा बर्थडे किंवा स्मॉल पार्टीज तेका अरावंड 70 ते 80 लोक इजिली एकोमोडेट जावं शकता। आनी चवथो एक आमी जो वॉटरफॉल्स केला तो बाय द फॉल्स म्हणून आसा, तेका अरावंड 60 to 70 अशे लोक कॅपॅसिटी जावं शकता। हो जो दी लीला ओपन एअर आनी बँक्वेट आसा तो एकदम बिचोले म्हापसा हायवेचेरूच आसा। पार्किंग भितर जी आसा ही आमी सबंद आमची पेवड पार्किंग म्हणा ती 100 गाडयो भितर पार्क जातल्यो अशी आसा। आनी एक नव्या तरेचो डिफरंट लूक दिवन एकदम बऱ्या तरेचें काम करून लायटिंग्स बी सामक्यो अश्यो एकदम 5 स्टार अश्यो लावन हो आमी हॉल तयार केल्ले आसा। सो तुमचो सगळ्यांचो प्रतिसाद ह्या आमकां हॉलाक मेळचो इतली तुमचे कडेन प्रार्थना। गोयचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांची 119वी जयंती पणजी हांगा मनयली। आज सकाळी म्हापसा बाजारांचे जे मेन गटर आहात ते गटर ब्लॉक झाले आणि सगळे जे गटरांचे उदक आसले ते वयर सगळे ओवरफ्लो जावन सगळे मार्केटान झाले। जे मेन WRDचो मेन नालो आसा त्या नाल्याचे काम करतात आनी जी माती काडलेली ती माती हांगासर कोसळून जाली आनी ते ब्लॉक जाल्ले। ती मागीर आतां तेंच्यांनी WRDन ते ब्लॉक जाल्ले ते सगळे भायर काडले। तशेंच भितरले सायडीन जे ब्लॉक जाला ते म्युन्सिपाल्टीचे ते काम करते हे उसोन ते लिफ्ट करतात। सराउंडिंग आमचे जितले शॉप आसा रिंग फाटल्यान फुडल्यान हिरवे शॉप आसा डांगे वॉच आसा तेवट्यानूय येयलां उदक, तेवट्यान तुमी वचून पळोवंक शकता।
तुमकां त्रास आमकां फक्त कस्टमरांक त्रास न्हू. कस्टमरांक त्रास म्हणजे आमकां त्रास. कस्टमर येवपाक एवॉयड करता ह्या हातून उदकांचो. हे उदक खंयचें आसा तें कळना. सकाळी तर अक्षरशः ते घाणीचें उदक. आम्ही मागता म्युन्सिपाल्टीकडे स्पेशली, कारण मार्केट म्युन्सिपाल्टीचे आसा. जे डिपार्टमेंटाचें काम चल्लां PWD आणि रिव्हर नॅव्हिगेशन WRDचें जे काम चल्लां ते डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियरांनी कॉन्ट्रॅक्ट दिवन ते गेले की हांगासर कितें प्रत्यक्षात घडटा तें काम म्युन्सिपाल्टीच्या इंजिनियरांक पळोवंक जाय. कारण म्युन्सिपाल्टी मार्केटाचो विशय आसा. मार्केटा कडल्यान रेव्हेन्यू येता आनी ह्या रेव्हेन्यू वयल्यान जेन्ना दुकानदार आपलो वेव्हार करपाक बसता, वेंडर्स वेव्हार करपाक बसता, थंयसर अडचण अशी घाणेरडी जायत जाल्यार गोंधळ जाता. बाजार सगळी गटारां चॉकअप जाल्ली आहा. आपल्या फाटसून एक घुमटी आमच्या मुणगेश्वराची आनी सायबिणीची, थंयसून ते फाटले शांता आमच्या कॉफी कॉर्नराच्या पासून ती चॉकअप जाल्ली आहा गटार. थंयसून ते फुडें तोंडा फुडल्यान आमच्या शांतादुर्गा आनी ही लायन आमोणकर वगैरे सगळे आहा त्याच लायनीच्या भितरले लायनीन अख्खे गटार चॉकअप जाले. त्याच ह्या लायनीन टांगी आनी आपले हे चाळीस पेडणेकर शॉप ज्वेलर्स शॉप आहा त्या सायडीन अशें फुडले. आनी आमी बसतात त्या सायडीन मातशी खूब पातिल्ली आहा वयर. पण ह्या परिस्थितीन आयज म्युन्सिपाल्टी इतके आपण इतल्या सुदारणा केली हे केले म्हणटा पळय आयज ह्या गटाराची परिस्थिती अशी आहा. तर पावसान कितें जातलें तेन्ना ह्या म्हापशाचें सुदारणा करपा खातीर आयज म्युन्सिपाल्टी पोटनिवड जातली म्हापशा शहरान. पण आयज दावेदारी अनेक आहात. पण ह्या शहराच्या म्हापशा बाजार पळोवपा खातीर आयज इतके लोकांची हे आसा की नजर कोणाचीच ना. जो आसा तो मनमानीचो. आयज इतके फेरीवेले जाल्ले आसात की त्या फेरीवेल्या पासून त्यांची शिस्त अशी ना. इंडियन बॉडी बिल्डर असोसिएशन फेडरेशन क्लासिक्स 2019 आणि मॅन अँड वुमन नॅशनल फेडरेशन पयलीच फावट मांद्र्यान आश्वेन हांगा बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा आयोजीत केलेली आसा. आणि ह्या स्पर्धे खातीर संपूर्ण देशातून वेगवेगळ्या राज्यांतले लोक हांगा बॉडी बिल्डर हांगा येवन आपली जी कला आसा ती सादर करतात. संजू of Uttar Pradesh. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. परवा राती कलंगूट बीचार हार्ट ट्रक कॅफे जे शेक आसा तेज्या सुमार 9:30 एक कासो येवन तातयां घालताली. जो लोकल थंय चलपा खातीर येयल्लो तेणी ते पळयले आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन केलो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येवन ती सगळी तातयां घेवन मोरजे जो प्रोटेक्शन प्लेस आसा टर्टल नेस्टिंगा खातीर थंय घेवन गेले आनी सोडले. सुमार 120 तातयां आतां थंय प्रोटेक्शना सकयल रावतली आनी ती ग्रो जातली. हांव सांजचो बिचार आहलो अरावंड 9:24 आनी एक कॅटल पळयली तांतयां घालताली. ते हांवें पुलिसाक फोन मारलो. ते पुलिसान मागीर मोरजे टिमीक फोन मारलो. ती अरावंड 120 तांतयां आहली. ती मोरजे टीम येयली आनी ती घेवन गेली. मागीर सगळे तातयां घेवन गेली. सगळे तांतयां घेवन गेली. मागीर हो प्लेस असो सेफ कसो दिसता? प्लेस सेफ नासलो कित्याक हांगा सोणी आहली, हांगा खूब लोक आहलो. ताका लागून ते हांवें ते टिमीक फोन मारलो. मागीर ती सगळी घेवन गेली. मागीर तुमकां अशें दिसता की तुमच्याच भाशेन आनी कोणी जर पयलो असो नेस्टिंग करता जी अनसेफ प्लेस आसता तेन्ना तेंच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन मारता? प्लेस सेफ नासली. सो लोकांनी अशेंच करचें की अनसेफ प्लेसीस दिसता जाल्यार फोन मारता. हांवें खंय केलां तर म्हाज्या लोकांनी खंय सेम करचें कित्याक टर्टलाचो जीव वाचोवंक शकता.
बिकॉज ती आउट ऑफ 100-120 जाती एटलीस्ट तरी वाचतली ती आमची. गोंयचे फामाद बॉडी बिल्डर करिश्मा पारकर हे फुडें ऑलिंपिकाक वचपाची स्वप्न पळयता. ते म्हणटा जरी तर एक बायलेन पॅशनेटली काम केलें जाल्यार तिच्यान बी दादल्या भाशेन ओड जावं येता. I want to do both my dentistry and my bodybuilding. In bodybuilding, although my dreams are very big, I want to hit the Olympia stage, if not while I am a junior, as a master. Even if it takes like 5 to 6 years, I'm ready for it. Yeah, but I want to go to the Olympia stage, which is the biggest stage of bodybuilding. I have my management in place. I have doctors working for me as well, and I am a specialist. I'm an orthodontist, so I take my patients as per the appointments. So I can pretty well plan everything, and I can give time to my daughter also. I also have a very good support system, my parents and my sister who take care of my daughter. I like everything in India and in the world. Women do all that men are doing. So I thought, why not even bodybuilding? And body is precious, whether for a guy or for a girl. So definitely it means a lot to take care of my body. So I wanted to pursue my passion in this. युनायटेड पणजीकार स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लब हांच्यांनी फर्स्ट ऑल गोवा पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी हांची टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त आयोजीत केली. ती कांपालाचेर जाली. सिद्धेश टायगर तालेगांव हांच्यांनी 56 रॉकर्स सावयवेरें हांकां 2 रन्सांनी हारयले. Inside outside over the point region, ball racing towards the boundary, and you can see a wonderful piece of fielding. This is poor running, I will say. There were 3 runs for the taking. Short ball, pulled the ball this time. Kishore in between the 2 fielders, turning back for the second, but no waiting is the call from Kishore. Kishore tries to go bigger. He's kind of running for the catch, but the ball just falling short of the fielder. Slower ball, a slower full toss, chance of run out this time if he strikes, and the throw again. Good backing this time by Anand Divjikar. AG shot, but straight to the fielder at a short third man. मोठा फटका मिड विकेटला, डीप मिड विकेटला चेंडू या ठिकाणी, डीप मिड विकेटला चेंडू हातातून बोलता या ठिकाणी. और ये फुल टॉस गए लेकिन उतना फायदा नहीं उठा पाए. लंबा बाउंड्री पर पकड़े गए. एक अच्छा मैच मैदान पर. और इसके सामने दोन पाहिजे आम्ही पाहिजे. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.